आज आम्ही आयल्या तालिका कॉन्स्टिट्युएन्सी येवकार तुमकां सगळ्यांक मतदार राजा ह्या कार्यक्रमान आणि ह्या कार्यावळीन तुम्ही जाणात जी तालिका कॉन्स्टिट्युएन्सी जी पयली रूल करताली काँग्रेस हांगा पार्टी पयलो तर तांचो जो MLA निवडून आयिल्लो जुवारकर तो काँग्रेसीचो 3 टायम MLA आशिल्लो तो काँग्रेस पार्टीचो. मागीर आयलो बाबूश मोन्सेरात युनायटेड डेमोक्रेटीक पार्टीचो तो 2 टायम MLA जालो. मागीर आयली जेनिफर मोन्सेरात ताचीच घरकान्न ती 2 टायम आयली काँग्रेस पार्टीचे निवडून. पूण आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां की काँग्रेस पार्टी जी MLA जी मोन्सेरात आशिल्ली ती जेनिफर मोन्सेरात ती मिनिस्टर जावपा खातीर तिणें BJPन एंट्री मारली आनी सद्या म्हणटा तशी BJP रुलींग कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. पूण आयज आमी जाणून घेवया हांगासरल्या लोकांचे मतां खरेंच तिणें BJPन वचोन लोक तिच्यार कशे लोक खरेंच हॅप्पी आसा काय ना, खरेंच ती परतून निवडून येवं शकता, कितलो चान्सीस आसा BJP खातीर ते आमी जाणून घेवपा खातीर आमी सगळे तालिका कॉन्स्टिट्युएन्सी आज आमी भोंवपाचे आसात. हांव आसा महेश गाडी स्टुडंटाचो सिनियर रिपोर्टर, म्हज्या वांगडा आसा म्हजो व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. सो आतां आमी जस्ट पळोवया कितें लोकांचे मत आसा, लोक कितें म्हणटात आनी खरेंच BJP तिकेटीचेर परतून जेनिफर मोन्सेरात निवडून येवं शकता की आप येवं शकता की काँग्रेस येवं शकता. जर काँग्रेसीन जर बरो कॅन्डिडेट दिलो जाल्यार सद्या आमी पळयता की काँग्रेसीचे अजून तरी फायनल कोण कॅन्डिडेट जावंक ना. पूण म्हणटात तशें टोनी जो आहा फर्नांडीस जो एक टायम आशिल्लो तो बाबुशाचो कलीग आशिल्लो तो आयज काँग्रेसीन प्रवेश केला ताणें आनी तो एक वेळ ताका तिकेट दिवपाक येतली अशें म्हणणें आसा. सो आमी जाणून घेवया लोकांची मतां. आता आमी आसा नागाळी, आमच्या वांगडा आसा सेल्सो फर्नांडीस एक बिझनसमॅन. तांकां विचारया तालिगांवची कितें परिस्थिती ती. सर, तालिगांव ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आतां इलेक्शन्स येवपाची आसा, कितें दिसता तुमकां कितें जातलें? तालिगांव कितें जातलें अशें विचारतायत. तालिगांव लोकशायेन सगळें लोकांचेर दवरलेलें आसा. लोकांक कितें जाय तें जातलें. त्या खातीर लोकांक जाणा जावंक जाय की ते राजकारबारी, ते गुलाम न्हय. जसो आदीं चलतालो की ते गुलाम कशे चलताले तशें तांणी चलचें न्हय. तांणी आपल्याक दिसता बरो प्रमाणीक मनीस जो तांचे खातीर विधानसभेन उलयतलो तसल्या बऱ्या मनशाक आनी जो माकोड कसो हातूंतलो तातूंत धांवचो ना तसल्या मनशाक निवडून हाडूंक जाय हें म्हजें म्हणणें. सर, आमी पळयलां की फाटल्या दिसांनी जेनिफर मोन्सेरात जी आशिल्ली जी काँग्रेसीन आशिल्ली, काँग्रेसीच्या तिकेटार निवडून आयिल्ली, ती आतां BJPन गेला आनी ती मिनिस्टर जाल्या. कितें दिसता तुमकां तांच्यांनी जे कितें केलें तें सारकें आशिल्लें? डिफॅक्शन हें सारकें न्हय. कित्याक इलेक्शनाक तिणें सांगूंक नासलें की आपूण डिफॅक्ट जातलें. सो तेणी तें केलां तें आपल्या प्रमाणें केलां. पूण जें केलां तें लोकांक बरें करूंक ना, आपल्या बरेपणाक लागून केलां अशें म्हाका दिसता. आतां सर पळोवंक वचत जाल्यार न्यू पार्टी येता, एक आप येता, कोण तृणमूल काँग्रेस येता, इवन काँग्रेस आसा, टोनी बसों शकता एक वेळ. सो ह्या बोळा भितर BJPचे सपोज जर तिकेट जेनिफर मोन्सेरात हांकां जर दिली जाल्यार कितें चान्सीस आसा? जशें हांवें सांगलां, तिकेट कोणाक दिली खंयची दिली ना, लोक कोणाक निवडून हाडटलो ताचेरूच तें तारलेलें आसा. देखून म्हजें मागणें लोकांक की गुलाम जायनाकात. तुमकां कितें जातलें, फुडले पिळगेक कितें बरें जातलें, कोण बरो करतलो तसल्याच मनशाक निवडून हाडचें हें म्हजें मागणें. सर, तुमकां कितें दिसता जेन्ना अशे खुबशे ते लीड पार्टीज येता तेन्ना वोट डिवायड जावन कोणाक भलत्याच मनशाक चान्स पडूंक शकता? हय, तशें जाता न्हू. दॅट इज मॅथमॅटिकल इक्वेशन तशें. मॅथमॅटिकल इक्वेशन तशें एकेच वाटेची तर वतां फुटलीं आनी एके सायडीन तशींच उरलीं जाल्यार तो मनीस जिखलो. दॅट इज वेरी इजी. तें हांवें सांगूंक नाका. ओके. अशे खंयचे इश्यूज आहा जे तालिगांवचे लोक पळयतात?
तालिगांव जायते इश्यूज आसा. रस्ते 4-5 वर्सां त्या रस्त्यांचेर चलपाचें न्हय. ओके, हांव नकळो लोक कसो वाचला तो. दुसरें, उदक सारकें ना. इलेक्ट्रिसिटी आपालिपा खेळटा. ओके, आमची शेतां पाड जायत आसात. हें पाड जायत तर आतां आमकां दिसतली थोडेंच वयता म्हणून, पूण फुडाराक असले बुट्ट्यो येतल्यो आनी हें उदक धरचें ना आनी जायत्या लोकांची घरां व्हांवून वयतलीं. म्हणटच लोकांक कितें बरें, गांवांक कितें बरें, फुडाराक कितें बरें, एक विजन घेवन हो वावर करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. सर, तुमची एक मेसेज पॉलिटिकल पार्टीजां खातीर की तुमी दितना एक असो कॅन्डिडेट दिया जो तालिगांवचे कितें प्रश्न सोडोवंक शकता अशें. म्हणजे तालिगांव चिंततना तेणी अशी मनशाक टिकेट दिवची की तो तालिगांवचे इश्यू सॉल्व करतलो, अशें कितें मेसेज? म्हजी मेसेज एक सादी मेसेज. खंयचेय पार्टीन जेन्ना तिकेट दितले तेका प्रमाणीक मनशाक दिवचें, जो पयशांचे आशेक, जो आपलें वयर सरपाक करपाक ना तसल्या मनशाक दिवची. आनी ह्या मनशान लोकांचे प्रश्न आसा ते विधानसभेन उबारचे, गांवांत बरें करूंक आनी लोकां मदें भोंवून वावर करूंक वावुरचो हो म्हजो संदेश. आतां आमी आसा व्हडले भाट तालिगांव. सो आनी आमच्या वांगडा आसा शेख इफ्तिकार, तालिगांवचे वोटर. तांचे कडल्यान जाणून घेवया तालिगांवचे इश्यूज. येवकार सर तुमकां. सर, म्हाका एक सांगात, तालिगांव अशे खंयचे इश्यू आहात जे वोटरांक हे फुडें इलेक्शनां जेन्ना वतले तेन्ना वोटर चिंततले की हे इश्यू आमकां फेस करचे पडटा? एक म्हणल्यार कितें आसा जाणा, तालिगांवचे आमचे एक सेवेज सिस्टम आसा न्ही, तें आजून आमचें जावंक ना. तें जावपाक जाय, एक आमचो प्रॉब्लम आसा. आनी दुसरें म्हणटा तें कितें आसा, आमचे उदकाचे एक प्रॉब्लम आसलेले ते आतां उदीक आमकां येता, तशें कांय ना कळ्ळें न्ही. आनी प्रॉब्लम म्हणल्यार कितें आतां एक तुमकां खबर आसतलें, ते पेट्रोलाचें वाडलां, ते डिझेलाचें वाडलां. ते मातशे प्रायस आमकां ते जाय की आमचे जनरल आसा लोक आमचे आसा, लो एजी आसा ते, तांकां जाय कितें, आमचो पेट्रोल मातसो कमी जालो, डिझल कमी जालो आनी गॅसाचो प्रायस कमी जालो. होच एक आतांचे हितून आमचे सिट्युएशनान होच एक आमचो इशू आसा. आतां आमचो CM आसा पळय, CMान सांगलां की आपूण हे काडला म्हणून, जो यूथ आसा अनएम्प्लॉयड आसा तांकां लागून नोकऱ्यो काडला. आतां ते एडवर्टीजमेंट बी येयल्ले आसा. आतां तेजे बी ते मातशे आमचे कमी जातले तेजेर, तशें दिसता आमकां की ते मातशे कमी अनएम्प्लॉयड जातले. आनी इस्किम्स बी आसा पळय आमची, ती इस्किम्स कितें आसा, थोडी इस्किम्स अशी आसा की लोकांक ते पावना आनी लोकांक खबर ना बाबा हे इस्कीम आमकां आसा ते आसा. तर हे इस्कीम जे आसा न्ही त्या घरा मातशें पावपाक जाय, जाल्यार सगळें मातशें बरें जातलें. आतां पळोवंक वचत जाल्यार तुमचो जी प्रेझेंट जी MLA आसा जेनिफर मोन्सेरात, ती पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ली, तेन्ना ती जिखिल्ली आनी आतां ती मागीर BJPन गेली, मिनिस्टर जाली. सो हो वोटर फाटी फुडें जेन्ना वोटिंगाक वतलो तेन्ना हे गोश्टी मनान तेंच्या आसतले ना. कितें आसता ना, तुका गोश्ट सांगता, पार्टी मनशान जाता. मनीस बरो आसल्यार पार्टी बरी जाता, मनीस वायट जाल्यार पार्टी बरी उरना, वायट जाता. तर आमची जी आतां MLA जी आसा न्ही, श्री जेनिफर मोन्सेरात, ही आमची बरी आसा आनी ती लोकांक पावता बी ती. आतां कितें आसा, कोणाक आतां 100 जाण आसता, आतां समज तूं 80 जाणांचें काम केलें, 20 जाणांचें करूंक ना जाल्यार 20 जाण कितें ताका वायट म्हणटाले, 80 जाण कितें म्हणटाले, बरी म्हणटाले. तर आमकां कितें आसा, आमकां मनीस बरो जाय. आनी जेनिफर मोन्सेरात ही बाय आमची आसा पळय, ती आमची बरी आसा आनी हेणें कोणाची कामां बी हेणें केल्ली आसा. तर आमकां कितें, आमकां पार्टी म्हणल्यार मेन पार्टी तशें लागना, आमकां कितें मनीस लागता. बाबा हो आमकां पावता, आमी गेल्यार ते आमकां हें करता, बाबा इशू कितें आसा तें सांग म्हणटा, हें करता. तो आमकां तसलें जाय. तो केव्हा BJPचो आसूं, काँग्रेसीचो आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, आम आदमी पार्टी आसूं, पयतले आमी कितें मनीस पयतले. आमी मनीस पळयताले. बाबा हो मनीस, तो मागीर BJPचेर बसूं, तो काँग्रेसीचेर बसूं, या खंयचे पार्टीचेर बसूं, हो आमचो मनीस आहा बरो, आमी ताका वोट मारता. ओके. आतां पूण तुमी जशें म्हटलें की तुमी मनीस पळयतले, आतां इवन बाकी जेनिफरा मोन्सेरात जर तुमी बरी मनीस म्हणटा आनी बाकीचे पार्टी जर आनीक खंयचो कॅन्डिडेट दिता, सो त्या सगळ्या कॅन्डिडेटा भितर तुमकां कोण बरो दिसता? पळय आतां कितें आसा, आतां खंयचे हितून कामाक बिमाक घेता जाल्यार एक्सपिरियन्स मनीस घेता.
बाबा तेणें पयलीं काम केलां काय ना लोक ते पळयता न्ही पयलीं एकदम फ्रेशर हाडून दवरल्यार ताका ट्रेनींग दिवचें पडटा ताका ट्रेनींग दिवचें पडटा हे मागीर तो शिकता म्हणल्यार टायम लागता आनी आमचें कितें आमची MLA आसा ते ताका आतां एक्सपिरियन्स आसा न्ही बाबा कशें हँडल करपाचें कितें करपाचें जाल्यार ते हितून म्हाका दिसता कितें की आमची जी आतां सद्या आतां कितें कांय डिक्लेअर जावंक ना कांय ना आतां सद्या आयज पर्यंत आमकां दिसता की जेनिफर मुसरात आमची बरी आहा सर आनी एक म्हणटा ते मायनॉरिटी वोटर्स जे खास करून म्हणटात ते BJP वोट तितले अशें करपाक फाटीं आता अशें थोड्यांचे एलिगेशन्स आसा स्पेशली ऑपोजिशनाचे आसता सो अशा टायमार सपोज BJPन सपोज मनसेताक टिकेट दिली तुमी आतां सांगला ते मनीस बरो आहा म्हणून सो तुमी कितें पळयतले पार्टी पळयतले की मनीस पळयतले पयलीं न्ही गोश्ट वेगळी आसलेली BJP म्हणल्यार सारकें कॉन्ट्रो कशें जातालें मायनॉरिटीचे खास करून मुस्लीम म्हणटा कितें ना हे आमचे दुश्मन म्हणटाले पूण रियलिटी कितें आहा तें कोणाक खबर नाशिल्लें न्ही आनी आमचे गोंयांत आमी गोंयकार जे आसा न्ही आमचे हितून पयलीं तशें कांयच ना आमचे हिंदू म्हणल्यार मुस्लीम म्हणल्यार किसवान झगडी ना आतां आमचो लेट मनोहर भाई पर्रीकर आशिल्लो तो RSS आशिल्लो पूण तो आमकां बरी आशिल्लो न्ही आनी आमी ताका बरे आशिल्ले तो ईदाक आमगेर येतालो मुस्लिमांगेर वयतालो आमी तेंगेर वयतालो तशें आमचें तें रिलेशन तशें पयलींचें आसा भायलेचे भाशेन ना भायलेची वेगळी गोश्ट आसा हांगा गोंयाची गोश्ट आमची वेगळी आसा आमी कितें आसा तर तुका सांगलां तशें आमी मायनॉरिटी ते समजून येयला आतां बाबा कोण कितें कोण कांय ना ते प्रमाणे ते आतां हें जातलें ओके सो हांगा पार्टी बीन तशें काय लागपाक ना हांगा पार्टी बी तशें काय आतां मनीस पळय कित्याक लोक आतां मनीस पळयता बाबा मनीस बरो आसा काय ना हेणें आमचें पयलीं काम केल्लो काय ना आमी ते कडेन गेल्ले जाल्यार तेणें आमकां एंटरटेन केल्लो काय ना हे सगळे लोक पळोवन मतदान जातली आता आमी आसा शंकरवाडी आणि शंकरवाडीन आमच्या वांगडा आसा उदय शिरोडकर तालिगांवचे वोटर तांच्या कडल्यान जाणून घेवया तालिगांवचे इश्यूज तालिगांवांत कितें कितें इश्यूज आसा तालिगांवान मेन म्हणजे कितें आसा तालिगांव आनी पणजे कस्टडीची आसा पळय न्हू ती एक लागीं आसा आनी ती चड व्हडलीय ना आनी जशें पळोवंक गेल्यार काम करपा सारकें बरें पडटा आनी इजी पडटा पूण तालिगांवचो मोठो इश्यू ना पूण फक्त कितें जाता पावसान एक उदकाचो प्रॉब्लेम जाता नळाचो प्रॉब्लेम केन्ना मदीं मदीं नळ येना लायटीचो प्रॉब्लेम तो एक सदतीत एक मातसो व्हडलो आसा तितून मेजर असो इश्यू ना आनी आतां कितें जाला आतां गगनगुच्च बिल्डिंगो जाल्या न्ही हेजे 10 वर्सान आतांचोच न्हू हेजे फुडलो विचार करीत पळोवंक जाल्यार उदकाचो पावसान आमकां खूब त्रास जातलो आनी हेजो चड त्रास जाता पळय व्हडल्या आमच्या कामरापाडान पळयलें न्हू ह्या वर्सा कशें उदक भरलें तशें पूण तशें ओवरऑल पळोवंक वचत जाल्यार तशें हें कांय ना बरें आसा सिट्युएशन तालिगांव बरें हेजो व्हडलो म्हणजे खंय भोंवता पळय बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसा इतर कॉन्स्टिट्युएन्सी जर तरी भोंवचें पडटा ताळगांव कितें आसा एक वरा भितर तुका ताळगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी कवर करूं येता इवन ते पणजे आनी तो दोगूय भाग एक म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत म्हणून तो दोगूय भाग जॉयन जाल्लो आसा आनी त्या खातीर ताका ते मातशें ते कोण काम करता ताका ते MLA जावं कोणी आसा ताका ते हें पडटा फक्त हेजें कितें आसता जे आमचे पंच आनी जिल्हा पंचायत नगरसेवक करता पळय तेंचेय तितली जबाबदारी आसता ती जायना ती खूब कडेन पळयता हांव आमी ताळगांव पळयलें जितले पंच येता जितले जिल्हा पंचायत येता जावं जितले नगरसेवक येता एकदां काम जालें एकदां दारान येयले मागीर ते परत केन्नाच दारान येना आनी ते एक्चुली MLA मोस्ट सहकार्य तेंच्यांनी करचें आसता इवन इन द वॉर्डाक पूण ते तेंचे कडेन जायना त्या खातीर कामां मातशी खंय लोकांची मातशी दुखणें दिसता ओके आतां तालिगांवाची जी MLA आहा जी सद्या मिनिस्टर आसा ती पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ली आनी काँग्रेसीची जिखिल्ली मागीर ती BJPन गेली आनी ती मिनिस्टर जाली सो तिणें ओवरऑल वताना सांगलें की तालिगांवची कामां करपा खातीर आपूण वता सो आतां जेन्ना इलेक्शन्स येतली तेन्ना लोक कितें चिंततले लोक कितें दिसता तुमकां वोटींग करतना तेंच्या मनान कितें आसतलें पयलीं म्हटल्यार तालिगांव हो काँग्रेसचो बालेकिल्लो कित्याक 15-20 वर्सां म्हाका 30 वर्सां म्हाका एक्सपिरियन्स आसा एज ए पॉलिटिशियन म्हणजे काम केल्लें आसा हांवें माजी मंत्री आमचे स्वर्गीय भाऊ जुवारकार हेच्या बरोबर काम केल्लें आसा पक्ष म्हणून न्हू वैयक्तीक व्यक्ती म्हणून काम केल्लें आसा आनी तितून तो जाता इतलो कवरअप जालो तो काँग्रेसचो आसा मागीर तो बालेकिल्लो हळू बाबुशा ताब्यान गेलो आनी बाबुशान बरें डेवलपमेंट केलें ना न्हू बरें डेवलपमेंट केलें पूण जे तुका सांगलें ते प्रमाणे ताका जशें पंच अशें कोण बाकीचे आसा तेजे तुका सहकार्य म्हणटा तो एकटोच काम करता आनी दुसरें आतां तर पळोवंक वचत जाल्यार तुमची जेनिफर मनसरेत आतां ती आपलें काम करपा खातीर भाजपात गेली आनी आतां ते भाजपा टिकेटीचेर ती परतून रावंक सोदता पूण म्हाका पळोवंक दिसता बाजारान तेमच्या तालिगांव अशें दिसता पळय अशें सिट्युएशन आसा की भाजप तितलें पळोवंक गेल्यार संघटीत बरें ना आतां ओवरऑल जो येता तो बाबूश म्हणून येता ही मॅडम म्हणून येता भाजप म्हणून येना हे दोया दिसता कित्याक तेंचे कडेन जी संघटना आसा ती आतां ना आनी जे संघटना आसलो ते मनशान तेंचो घात केल्लो आसा
आता आप येवपाची आसा, काँग्रेसूय टोनी एक वेळ बसोवंक शकता, तिकेट डिक्लेअर जावंक ना कोणाक अजून पूण दिसता. आणि इवन सपोज जर अजून शुअर ना, पण BJPक सपोज जर जेनिफर मोन्सेरात तिकेट दिली आणि ती जर राविली जाल्यार ह्या सगळ्या बोळा भितर कोणाक चान्स पडोंक शकता? ह्या सगळ्या आतां सिट्युएशन पळयत जाल्यार आप आसा, आपाचे आसा, काँग्रेस आसा आनी मागीर आमचे RG म्हणून आतां नवे एक भुरगे तयार जाल्ले आसा, तेंची म्हणून टीम बरी आसा. कित्याक हांव ताळगांवचे बेज पळयत जाल्यार तेवढे ते सुद्दां कितें तरी वोट शेअर करतले. आनी हितून टोणी हो सुद्दां एक पयलीं पासून राजकीय हितून क्षेत्रान आसा, एक्स मेयर आसलो आनी तेजें पण काम आसा. आनी हितून फायट वतली ती म्हणटा ती काँग्रेस आनी भाजप जो कोण बसता तो. पूण ओवरऑल पळोवंक वचत जाल्यार जे लोक आतां ह्या सिट्युएशन जे पयलीं असले न्हू त्या सिट्युएशन पळयत जाल्यार 2022 कोण कांयच उलोवंक शकना अशें सिट्युएशन जालां. कोणूच आमच्या वांगडा आसा शेखर शिरोडकर. शेखर शिरोडकर, तुमी तालिगांवचे वोटर, तुमकां कितें दिसता ह्या फावट तालिगांवान कितें जातलें? हे फावट तालिगांवान खूब कितें जावपाचें आसा. सांगचें म्हटल्यार तुका लोकांक एक्चुली चेंज जाय आनी लोक जो प्रेजंट जो गव्हर्मेंट आसा, जो प्रेजंट MLA सुद्दां आसा तालिगांव, ताचेर खूब बेजार आसा. कित्याक लोकांक विजिबिलिटी जाय, लोकांक आपलें काम केल्लें जाय. कित्याक कॅन्डिडेट कोणूय आसूं पण लोकां मदलो आसपाक जाय. कित्याक हें घडना तालिगांव. आनी तालिगांवान खुबशे इश्यूजूय आसा. तुमी पळयलां आसतलें तालिगांवची शेतां खुबशीं पाड पडलेलीं आहा. लोकांक तो एक इशू मोस्ट कन्सर्न म्हणटा तो इशूज. कित्याक आमचे शेतकार, तालिगांव म्हणल्यार ते शेतकार, आनी लोकांक आपली शेतां प्रिजर्व करपाक कोण तरी जाय, जो झगडटलो आपल्या शेतां खातीर, जे आपल्या रायट्सां खातीर. सो अशे व्ह्यूज आसा लोकांचे. ओके. आतां खुबशे पार्टी येतात पळयला तुमी, सो कॅन्डिडेट दितना पार्टीनी कितें लक्षांत दवरचें अशें दिसता तुमकां? खुबश्यो पार्टियो जाता आनी एक सांगूंक सोदता, कॅन्डिडेट जेन्ना डिसायड करता तेन्ना एक नोट करपाक जाय कॅन्डिडेट कसो आसचो, कॅन्डिडेटाचो कॅरेक्टर कितें आसा, क्वॉलिफिकेशन कितें आहा, तो ग्रावंडार कितलो लोकां कडेन एटॅच आसा, तो पळोवन पार्टयेन कॅन्डिडेट डिसायड करचो. की थोडे आमी पळयला पार्टयांक कॅन्डिडेट अशें दिता की केन्ना फिल्डारूच आसना, जे खंयच्यान तरी हाडटा उबे करता आनी तुमी म्हणटा हेका सपोर्ट करा आनी निवडून हाडा. अशें तर हे फावट तर कशेंच चलचें ना. हे फावट लोकांनी डिसिजन घेतला, कॅन्डिडेट असो निवडून हाडटलो जो आपल्या मदीं आसतलो आनी जो खरेंच वावुरता लोकां खातीर, लोकांचे इश्यूज घेता त्या खातीर. आमच्या वांगडा आसा श्रीराम उजगांवकर, तालिगांवचे एक वोटर. सर, आतां जी इलेक्शन जावपाची आहा थोड्या दिसांनी आनी तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुमकां कितें इश्यूज दिसता तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी? इश्यूज असे खूपशे आसात. कारण ह्याच्या पयलीं जी इलेक्शन जाल्लें 2017 तेन्ना तें इलेक्शन जनशक्ती विरुद्ध धनशक्ती हाचें अशें जाल्लें आनी तेन्ना खूब अशीं आश्वासनां दिल्लीं. आश्वासनां भितरली एक आश्वासन म्हणजेच भुरग्यांक म्हणजे अनेक तरुणाई जी आहा त्या तरुणाईक नोकरी दिवपाची. ती तरुणाई आतां ती सफल म्हणजे नोकरी दिवपाची अजून ताका सफल जावंक ना अजून. ती तरुणाई भरकटत चल्लेली आहा. आनी अशा वेळाचेर की त्या तरुणाच्या हातात आतां दगड आणि म्हणजे दगड हातीन येयल्ले आहात. ते दगड आतां खंय मारपाचे, ते कांचार मारून फोडपाचे की ते दगड योग्य अशे विधायक कामाक वापरपाचे, हे एक प्रश्न चिन्ह उबो रावला. कारण जी यूथ जे आहात, आमी म्हणटात की आतां हो देश हो तरुणायचेर अवलंबून आहा, भावी पिढी तरुणायचेर आहा आनी ह्या तरुणाच्या हातात आतां दगड येयल्ले आहा. ते दगड तेणें आतां काचाचेर मारपाचे की योग्य अशे विधायक कामाक वापरपाचे, हे हो एक प्रश्नचिन्ह उबो आहा. कारण जर आपण ते दगड काढून जर योग्य भिंती वापरल्यो तर तो भिंती भितर तो जखडून उरतलो, कारण समाजा पासून तो वंचीत उरतलो. आणि जर तोच दगड जर आमी पुलाक लायलो तर पुला पासून तो समाज एकवट जातलो आणि अशा प्रकारचे जे लोक आहात ते संघटीत जातले. आणि त्या खातीर जी आश्वासनां आमकां दिल्ली 2017 ती आश्वासनाची पूर्तता जावपाक जाय आशिल्ली, पण ती खरोखरच जावंक ना, ही एक शोकांतिकाची बाब आसा. आतां म्हाज्या वांगडा आसा उल्हास नावेलकर. उल्हास नावेलकर, म्हाका एक सांगा, आतां तालिगांव जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तिचो कॅन्डिडेट कसो आसचो आणि जेन्ना तालिगांव कॅन्डिडेट लोक वोट करपाक वतले तेन्ना लोकांच्या मनात कितें आसतलें? लोकांक कॅन्डिडेट जाय. आतां कशें आहा सद्या काँग्रेस बीजेपी हें म्हणजे कितें निवडून हाडलो म्हणटा उडये मारून त्याच पार्टीन वचून लोक विटलेले आहा. आनी लोकांक असो कॅन्डिडेट जाय की तालिगांव खातीर कितें बरें करतलो असो कॅन्डिडेट जाय.
आनी बरो शिकलेलो आसूंक जाय. असो न्हू की 8वी पास जावन फेक सर्टिफिकेटी लावन जो MLA बीन जाता तसलो न्हू. बरो शिकून वेल एज्युकेट आनी तो तालिगांव खातीर हेज्या पयलीं तेणी वावरला आनी हेज्या उपरांत वावरतलो असो कॅन्डिडेट जाय लोकांक. तुमकां लोकल कॅन्डिडेट म्हणटा तुमी. हय लोकल कॅन्डिडेट येस. ओके. आतां तुमी पळयतात की जेन्ना मिनिस्टर मोन्सेरात जी पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ली मागीर ती BJPन गेली आनी ती म्हणटाली की आपूण डेव्हलपमेंट करपा खातीर गेली. डेव्हलपमेंट खरोच जाला? कांय डेव्हलपमेंट जावंक ना. हांगासर तालिगांवचो डेव्हलपमेंट कांयच जावंक ना हें म्हाकाय खबर आहा आनी तालिगांवच्या लोकांकूय खबर आहा. सांगपाची गरज ना. हांगा फकत डेव्हलप जाला तो स्वताचो फॅमिलीचो डेव्हलपमेंट केला पण लोकांचो कांय करूंक ना. लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचें काम केलां. इवन फाटल्या दिसांनी सुद्दां जो आय लव तालिगांव म्हणून बोर्ड घातलेलो आसा थंय सुद्दां तेंच्यांनी शेत पुरोवपाचें काम चालू केलेलें जेंच्यांनी आमी येवन थंयसर ती काडूंक लायली. अक्षरशः आमी काडूंक लायली. हें तेंचें डेव्हलपमेंट चल्लेलें. तालिगांवच्या लोकां खातीर कांयच करूंक ना तेंच्यांनी. ओके. की आम्ही निवडून आले गरीब लोकांनी आमकां पळयना पडटा. हांव जाल्यार सांगता पळयत ना आमकां. कित्याक आमी इतली आमची भुरगीं आतां आसा शिकलेलीं कोण कामाक लायता म्हणटा फाटल्यान फटी काडटाली. पयलीं लाग जाय मागीर सांगून वोटींग निवडून हाडटा नाल्यार आमी वोटींग पिड्यार करता. कंपनीक सुद्दां आसूं पूण तांकां फिक्स करूंक जाय. आमी म्हणून आमकां गव्हर्मेंटूच जाय न्हू कंपनी सुद्दां चलता. शिकलेली असून सुद्दां आमी आतां अशें काम करून भुरग्यांक शिकयतात न्हू. शिकयता म्हणल्यार आमी तांकां तिणी आमच्या टायमार आमी शिकून आमची व्हॅल्यू कितें आसा आतां भुरग्यांची तरी हें जावपाक जाय न्ही. तशें म्हणटा आमी हांगा बसला म्हणटा आमी कितें शिकना शिकला पूण आमकां कोण हें करता. आतां आमी आसा तालिगांव ज्या एरियेन तुमी पळयतात की हांगा आमची गोंयकार जी भाजी घेवन बसलेली आसा गांवठी भाजी आनी तांकां आमी विचारया की तांकां कितें दिसता की ते जेन्ना इलेक्शनाक वतली तेन्ना कितें म्हणून वोट करतली. आमी वोट करू आमकां तर सपोर्ट करी जाय आमी वोट करता ना आमी पिड्ड्यार करता. तुमकां कितें जाय अशें सपोर्ट? आमची भुरगीं शिकलेली आमकां भुरग्यांक आमच्या कामाक लायल्या खंय तरी एक कडेन पोटाक लायल्या पुरो. काम म्हणजे कशें गव्हर्मेंट जॉब? गव्हर्मेंट जॉब कसलेय जावं पूण एक कामाक आतां कंपनी गव्हर्मेंट आमी गव्हर्मेंटूच मागना. रस्ते सारके ना वयल्यान मुणकार कांयच आनी घराय बी आमची कांयच ना आनी आमकां कांय करूंक ना आनी कामाक बी कोणाक लावंक ना. आनी चेडूं आमचे हँडिकॅप्ड आहा तेकाय बी कोण वॅल्यू करिना कोणूच करिना. शेंबले गांव. ओके. आतां इलेक्शनां येतली लागीं हय. तुमकां कितें दिसता सरकारान कितें करचें? आतां पळय सरकार कितें करता पळोवया. आमी कितें सांगतलीं सरकारान करूंक जाय आमकां न्हू. कितें करपाक जाय अशें दिसता? कितें भुरग्यांचो आदार भुरग्यांक शिकयला तांकां नातू आहा हय नातवाक एक खंय मेळोंक जाय न्हू. बराय केला. जॉब मेळोंक जाय अशें हय जॉब मेनली जॉब. येता वयता आनी आमकां खाजें येता करूंक येता आमचें कामां करिना करता ना. आमच्या वांगडा आसा रुई मिनेजीस आनी रुई मिनेजीस बाब म्हाका एक सांगा आतां जे इलेक्शन्स जावपाची आसा सो तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक कितें अशें पळोवन वोट करतले कितें तांकां जाय? ना तालिगांवान आतां एक्चुली फॅमिली रायट चल्ला आनी लोक क्लियरली दिसता की एगेन्स्ट आहा म्हणून. कित्याक डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हांगा सगळें अनप्लॅन्ड कन्स्ट्रक्शन फक्त कन्स्ट्रक्शन चालू आहा अनप्लॅन्ड सगळें आमचे शेतां पुरोवप चालू आहा आनी फक्त बिल्डिंगां बांदप व्हडलीं व्हडलीं सिवान कन्स्ट्रक्शन करून आनी डेव्हलपमेंट म्हणून म्हणजे जे आमी कॉमन सिटीजन आहा ताका कितें जाय आसता ताका एक बरे रोड जाय आसता 24 hours इलेक्ट्रिसिटी जाय आनी उदक प्रॉपर सप्लाय जाय आनी आमी कांय मागना
दीस इज द बेजीक रिक्वायरमेंट जे गोवमेंटान प्रोवायड करपाक जाय बिकॉज वी आर इलेक्टेड दीस रिप्रेझेंटेटिव्ह टू सॉल्व आर दीस प्रॉब्लम आनी तेच आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जायना तेंकडे जायना आनी तेंचे रेगुलर एक्सक्यूज आसता आतां फंड्स ना म्हणून आनी तांकां जाय तेन्ना तांकां जाय थिंगा तांकां फंड अवेलेबल जाय आसता कित्याक जेन्ना अमित शाह येयलो तेन्ना तेमी रातचे राती रोड हें केले जो अमित शाह वचपाचो आसलो ते रुटार तेमी रोड आनी पॉटहोल फील केले आनी तुमी पळयत जाल्यार हें सगळें पळय रोड फील केल्यार थिंगा खड्डो आहा तुमी जाय जाल्यार मागीर तुमचो कॅमेरा पॅन करून दाखोवपाक जाता आनी हिंगा तो हांव जो उबो आहा थिंगा तुमी पळया हो चेंबर कसो आहा तो हिंगा कोणूय पडपाक शकता आनी कितें जावपाक बाय चुकोन रातचे लायट ना हिंगा बायक घेवन गेलो एक्सिडंट जावपाक शकता तो पडपाक जाता सो बेजीक आमी बेजीक हें मागता फेसिलिटीज जी आमचे करंट डिस्पेन्सेशन आमकां प्रोवायड करना आनी दे आर ओन्ली इंट्रस्टेड इन तेंचे फॅमिली राज जे आहा ते वाडोवपाक तांकां इंट्रस्ट आहा आनी जे डेवलपमेंट म्हणटा ते आमचे दे आर ऑल हँड इन ग्लव्स वीथ बिल्डर्स लॉबी आनी तांकां फक्त हिंगा कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय फॉर पर्सनल गेन्स आनी जे आमचे ग्रिडीनस आहा तेंचे ते कवर जायना सो हे फावटी दिसता क्लियरली की लोकांक चेंज जाय म्हणून कित्याक लोकांनी आतां पळयलां बाबा कोविडा टायमार कोण तांकां पावला बेजीक खावपाक जेवपाक थोड्यांक त्रास जाले कित्याक आमची शॉपां शार्ट आहली हें आहलें सो तेन्ना हेंची ड्युटी आहली जे कॉर्पोरेटर आहा वा जे कोण पंचायत एरियान पंच आहा तेमी आपले जे धाकटी एरिया आसता तेंची चड लोक आसना बाबा ते लोकांक कॉन्टेक्ट करून फायंड आवट करपाक बाबा तुमकां खावपाक जेवपाक तरी आहा आं हें तरी फायंड आवट करपाक जाय कित्याक हांव पर्सनली आमचे फॅमिली सुद्दां सफर जाल्या आमकां हें म्हणना बाबा तुमी खावपाक आमकां हाडून दिया आमी पे करपाक रेडी आहा पूण सगळें बंद आहा घरान हें ना स्टॉक ना कितें करपाचें कोण हे टायमार आनी लोकांचे दोळे ते कोविडान मातशे उदके जाल्या की बाबा हे पयशे घेवन हांकां वोट मारून मागीर तुमकां एक्चुअली गरज आसता तेन्ना तुमकां कोण पावपाक येना सो ते तुमी आतां चिंतून लोक आतां चिंतता आनी हे जे कोवीड आमकां धाडला ते आमचे दोळे ओपन करपाकूच म्हाका दिसता हें येयलां आज स्टुडंटाची टीम फूल तालिगांव भोंवली तालिगांव मतदारसंघाचो नियाळ घेतलो आमी पयले खुबशे लोक उलोवपाक सोदिनाशिल्ले ते ऑफ द कॅम्प उलयताले खूब जाणांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की जे कोण ऑन कॅम्प उलयला तेंचें अशें म्हणणें आहा की दे वील प्रिफर द गव्हर्मेंट जो गव्हर्मेंट तांकां जॉब दितलो तेंच्या भुरग्यांक जॉब दितलो तर कांय लोक म्हणटा की गव्हर्मेंट कोवीड हँडल सारको करूंक पावलो ना तो एक विशय आसतलो प्लस थोड्यांचें अशें म्हणणें आहा की ही जी डेवलपमेंट जी तालिगांवान जी कितें चल्ल्या ते म्हणजे स्पेशली कन्स्ट्रक्शन ते तांकां आवडोंक ना थोड्यांक शेतां जी पुरोन जी डेवलपमेंट केल्या ती थोड्या लोकांक आवडोंक ना सो हे जे सगळे प्रश्न आसा आनी ते सगळे विशय हे इलेक्शना मुखार आसतले आनी अशें जाल्लेलें आहा की आमी पळयलें की खुबशे पार्टीज आतां न्यू पार्टीज गोंयान येतात खंयचे आप तृणमूल काँग्रेस पार्टी आसा BJP आसा फायट कोणा मदीं जातलें कोणाक कांय खबर ना थोड्या लोकांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की तांकां फॅमिली पॉलिटिक्स नाका म्हणून तुमी हांगा पळोवंक शकता की तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी मोन्सेरात आशिल्ली जेनिफर मोन्सेरात ती BJPन गेली आनी ती मिनिस्टर जाली पूण तुमी जर तिच्या घरा कडेन जर पळयत तुमकां दाखयता की तेंचें ऑफिस जें आसा त्या ऑफिसा भायर तेंचें बोर्ड आसा तातूंत बाबूश मोन्सेरात जेनिफर मोन्सेरात रोहित मोन्सेरात हांचे जरी तेंच्यांनी फेस दिसले तरी तुमकां खंयच दिश्टी पडचें ना की एक कमळ जे सिंबॉल तेंच्या पार्टीचें आहा ते तेंच्यांनी खंयच मारिल्लें ना सो लोकांक अजून प्रश्न आसा की जेनिफर मोन्सेरात बाबूश मोन्सेरात हे BJPनूच रावतले इलेक्शन डिक्लेअर जातकीच ना सो लोक त्या खातीर कांयच उलोवपाक रेडी ना स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी